बिट्टोणा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे सुवातेत वर्ल्ड क्लास मॅरिटायम इन्स्टिट्यूट येवपाचे आसा. ज्या तरणाट्यांक आपलो फुडार जहाज क्षेत्रांत करपाचो आसा तांकां ही संस्था आदार दितली. ह्या प्रकल्पा खातीर सुमार 32 कोटी खर्च येवपाचो अदमास आसा. जाता तितले बेगीन ही संस्था पुराय करून गोंयच्या तरणाट्यांक गोंयांत ही सुविधा दिवपाचो यत्न आसा म्हण म्हायती मंत्री लोबोवन दिल्या. आरडेक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. World class maritime institute is being planned at Britannia in area of Captain of Ports. This institute will cater to a lot of youth, boys as well as girls, who wants to make a career on ships of voyage, that is cruise ships, cargo ships. It helps also if you want to join a ship as a cadet. These courses are also important on land where you are working in dockyards. Today we are only giving around 4 courses. We have decided to break down the whole building and ask for expression of interest on boot basis: build, operate, own and transfer. 32 crores is the cost to be incurred by the person who will qualify and get the tender document in his favor. He will have to spend 32 crores, and in a year more than 1,500 to 2,000 boys and girls in different batches can pass out from this institution. Today our boys and girls have to go to Mumbai, Bangalore, elsewhere, where a lot of courses, certificates are given and there are no courses. म्हणजे सर्टिफिकेट तांकां मेळता, तांकां जो तर 3 म्हयन्यांक वयचें पडटा कोर्साक, जाल्यार ते खाली 8 दिसांक वयता. ते बेगीन वयता, ते कोर्स करता 8 दिसाचो आनी सर्टिफिकेट घेता 3 म्हयन्याची. आय थिंक वॉट एवर वी want to work today, we have to be satisfied that we know the job ourselves first. आयज कितलेशेच गोंयचे भुरगे हजारांनी ह्या शिपांचेर आहा आनी तेंच्यांनी कोर्स मुंबय केल्ले आहा आनी खंय केल्ले आहा. सो हिंकां सगळ्यांक कोर्स गोंया एट अ व्हेरी रिजनेबल प्रायस. थिंगा वचून मुंबय खंयच्या हॉटेलान ओर कोणागेर रावपाची गरज ना, हिंगासरूच कोर्स तांकां मेळटले. हे आमी आयज एनावन्स करता आनी जाता तितले बेगीन हे इन्स्टिट्यूट आमी कंप्लीट करून गोंयच्या लोकांक दिवंक शकता.